I have been asked to speak on the book, and I find it little, as a scientist and a research guide, also little uneasy, because I have written a long preface to this book, and it's like a repetition of what I have written plus something more. There are very few people whom I admire, respect, and also I find them as ideal citizens, ideal human beings, and especially since they are follower of Christianity. In my life also I have found many good Christian couples and families here, and for me he is a model and ideal person. We always discuss about him and Irene Bhai in our family, and I always tell my students that you see that this multifaceted character. I had an occasion to meet Umberto Eco few years ago, and we were discussing. He is a very famous medieval critic and intellectual who expired few years back. Umberto Eco was here at the International Center, Goa. He had done a lot in Europe, and he is a well-known personality, a student of literature and so many other subjects. He used a word called polychronic, not polymath. So I was sort of discussing with him. He used to smoke a lot, and I was very uncomfortable about it. But I had to tolerate it, and because he was a great personality, and it was very rare to have such personalities in Goa and spend few moments with people like Umberto Eco, who just missed the Nobel Prize. So he described one thing, one word he gave me. He said, be polychronic. Now this polychronic term we can easily use in our day-to-day life as multitasking. So he described himself as polychronic personality, because I asked him several questions about his diverse interests. So here also, if you read the book, you see in 12 chapters the genesis, development, growth, performance of a polychronic Thomasin Bach Cardozo. This book is a model example of how to capture the very essence of a life, a goal of a polychronic personality. आयज हांव खूब खोशी जाता आनी उपकार आठवयता, कित्याक हें पुस्तक रेडी जाता म्हणसर जायत्या जाणांनी जशे परी आपणा लागीं घडटा ते परी आदार दिवन हें पुस्तक तयार केल्लें आसा. खरेपणी जॉयल डिसोजा जरी तर अकस्मात तो ह्या संवसाराक वतरलो ना जाल्यार म्हाका 70 वर्सां जाल्या तेन्ना घडये हें पुस्तक तयार जावपाचें, पूण तें जालें ना आनी तें 75व्या वर्साक उरलें. आनी त्या खातीर म्हाका दिसलें की हो वावर जो जॉयलान सुरू केल्लो ताचो वावर जिवा उरोंक जाय, आनी त्या खातीर हें पुस्तक हांवें जॉयल डिसोजाक डेडिकेट केल्लें आसा. कित्याक जॉयल डिसोजा एक ल्हान उतरांचो मनीस आसलो, भोव थोड्या उतरांचो मनीस, आनी तो सदांच म्हणटालो की तुज्या जिविता वयर पुस्तक येवपाक जाय. आनी तेणें सुरवातूय केलेली, पूण तशें देवान निर्मूक नासलें आनी त्या खातीर तें ताच्या हातांतल्यान जावंक घडलें ना. दालगत कोंकणी अकादमी 1988 वर्सा सावन कोंकणीचे रोमी लिपी खातीर वावर करता. आनी हो वावर करता आसतना कोंकणीच्या सगळ्या लिपयांक सांगाताक घेवन वचपाचो हेतू बाळगिता. हो हेतू बाळगिता आसतना दालगत कोंकणी अकादमीत जायते उपक्रम केल्यात, जायत्यो कार्यावळी केल्यात, जायत्यो येवजण्यो आंखल्यात आनी त्यो वेव्हारांत घाल्यात. हालींच आमी एक भोव बरो निर्णय घेतला, तो म्हणल्यार कोंकणीचे रोमी लिपींत शिक्षणीक पुस्तकां तयार करपाचो. पयलेंचें पुस्तक आदींच जाल्लें आसा,
KG1 KG2 ही पुस्तकां आतां रोखडीच तयार जावपाची आसात. ताचो वावर संपादन समिती कडेन गेल्लो आसा. हे म्हत्वाच्या कामा बरोबर कोंकणी बरोवप्यांक मुखार व्हरपाचो वावर दालगाद कोंकणी अकादमी करता. कोंकणी भाशेन दुसरी म्हणणी आसा, मोई जा आनी साकोर खा. आमच्या भुरगेपणाचे यात्रेन आमकां आडकोळी तुफानां मेळ्ळ्यान जाल्यार हें आमकां एक आव्हान जावन आसा. न्हय, जिविताचे वाटेर आमी ल्हानबीक आनी सादे जावं, पूण दुसऱ्यांक तुफानां मेळटात तांचे अवघड परिस्थितीन तांकां मजत करूं. आयज तोमासी बाबान आपल्या भावाचो उगडास केला. म्हाका दिसता थोडीं वर्सां जालीं ताचो वाडदीस खंयचो तो नोको ओयशीं, तेन्ना तोमासी बाबान एक पुस्तक बरयलें. दिनवाशी मनान तें आपल्या भावाक भेटयलें आनी तेन्ना म्हाकाय ताची एक प्रती धाडलेली आनी तो म्हाका मेळूंक आयिल्लो. तेन्ना हांवें सांगलेलें, काय बरी देख आमकां आमच्या गोऱ्याब्यांनी भाव भयणां मदें मोग सांबाळूंक. आनी हेंच आमकां आमचो प्रोफेसर नंदकुमार सांगतालो की त्या पुस्तकान फामिलीच्या जिविताचेर आमकां स्फूर्ती दितेंतलीं चिंतनां आनी भावनां आसात. आनी भावां मळे असलो मोग आसूंक ताच्या व्हडल्या भावान ताका सदांच तेंको दिलो, ताका शाबासकी दितालो आनी म्हणटालो, आमचे मदें ही परंपरा भाव भयणां मदें आदार दिवंक, अवघड परिस्थितीन तेंको दिवन एकामेकाक वयर काडूंक, असली भावना असली वागणूक आमचे फामिलीन वाडून वेची आनी फुलून वेची म्हूण हांव उलयतां.